आमकां बाकीचे प्रॉडक्ट मार्केटान गेल्यानंतर आमी हे मागणी करता सरकारा कडेन की जसे युनिफॉर्म सिवील कोड ज्या तरेन सरकार हाडूंक सोदता आनी गोव्यान तर तो आपल्या लागलोच आसा, अशा स्थितीन आमकां हे प्रॉडक्ट जे आसा ते वेगळे FSSAI की FDA सोडून दुसरे कित्याक आनीक सर्टिफिकेशन ऑथरायझेशन जाय. हलाल आनी हराम हे इस्लामच्या दृश्टीन तांकां जे कितें आसा ते तांच्यांनी करता आसतना ह्या देशान वेगवेगळ्यो पॅरलल सिस्टम जर तयार जावंक लागल्यो जाल्यार त्यो देशाच्या अखंडते खातीर घातक आसा. कसाब सारख्या लोकांना जे वकील होते तर त्या वकिलांना पैसे देण्यासाठी हा पैसा वापरला जातो. म्हणजे जी संघटना हे हलाल सर्टिफिकेशन देत आहे त्या संघटनेच्या मार्फत हे सगळं फंडिंग होत आहे. मॅकडॉनल्ड आहा पळय ती आतां कितले वर्सां जाली चालू आहा, सो तेन्ना तुमकां खबर नासलें ते. न्ही खंयची गोश्ट कशें आसता, जेन्ना जी गोश्ट कळ्ळी त्या नंतरूय तुमी ते चालू दवरप हे एक तरेचे आमी अन्याय सहन केल्या सारके जाता. काही वर्सां आमचेर ब्रिटिशांनी राज्य केलें, पूण जेन्ना तांकां दिसलें की हे चुकीचें आसा ताचो विरोध लोक करूंक लागले न्ही आनी शेवटी ब्रिटीश गेले. तसोच हो काही कालावधी काही लोक खबर नासता, काही गोश्टी अज्ञानान आसा, कोण त्या विशयी माहिती पावयना, पूण आज हाचेर अभ्यास चल्ला. ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपा खातीर कसलोच विशय नासा.